देव कृष्ण आणि सुदामू सानपणेचे मित्र आशिल्लेची. सुदामू मस्त दुर्बळ कुटुंबाचो. जाल्यार कृष्णाक तागेल फोव म्हळ्यारी आपल्या लायक खाण जेवणा पशी चड प्रिती. की तो सुदामाक आपण दुर्बळ म्हूण दिसची नाका म्हूण तशें नाटक करत आशिल्लो. कृष्णाल खेळ पुरा कृष्णाक गोत्तू. व्हड्ड जातरी कृष्ण द्वारकाचो राय जालो आणि सुदामू आनीकय दुर्बळ जालो. सुदामाक मस्त चरडू आशिल्लेची आणि ताका तांगेले सम पोट भरूकय जायना आशिल्लें. सुदामाल बायल ताका कृष्णाले वचून थोडे साय मागूक केन्नाय सांगता आशिल्ली. जाल्यार सुदामाक मागची म्हळ्यार जायना आशिल्लें. जाल्यारी ताज्यान तागेल चेडूवाल अवस्थ पळोवच्या जायना आशिल्लें म्हूण कडेर ताणें आपणे लज्जी आदर्श पुरा सोडून कृष्णाले वचून मागचेची म्हणून निर्धार घेतलो. सुदामाल बायलेक मस्त खूश जाली. तिणे कुडले कृष्णाक प्रितीचे फोवाचे एक पोटली करून दिलें. मस्त चमकल नंतर मस्त आयास जाल नंतर कशी पुणी सुदामू कृष्णाल रावळारा वचून पावलो. थंय गेल्यारी द्वारपालक ताका भितर वच्चाक सोणाची. सुदामान हांव कृष्णाल सानपणेचो दोस्तू म्हूण कितले सांगल्यारी तांकां विश्वासू जायना. तांणी तो एक भीक मागतलो म्हूण उलयतलो. कडेर एकलो द्वारपालकू कृष्णाले वचून सांगूक आयकलो. सांगतरी कृष्णान स्वताची सुदामाल स्वागत करचे खातीर धांवन येयली पळोवन ताका आश्चर्य. कृष्णान तागेल बायल रुक्मिणीक आपयल्या. कृष्णान सुदामाल पाय धुवची पळोवन रुक्मिणीक मस्त आश्चर्य जालें. मिगेल मित्र सुदामाल सन्मान करतल वे म्हूण कृष्णान रुक्मिणीक निमगिलें. भरचरी जेवण आनी एक सान न्हीद पुरा जातरी कृष्णान सुदामाक तागेल जिवना विशीं निमगिलें. तुका कसले जो अगत्यस वे म्हणूय निमगिलें. जाल्यारी सुदामाक कसले मागूकय लज्जी केली. तितली भितरी कृष्णाक सुदामाले आशिल्ली पोटली दिसली. ताण म्हणलें, तू मिगेल खातीर कसं की हाडला कसं ते. बरे एक फोव दाखोवच्याक सुदामाक लज्जी केली. जाल्यारी तो आमगेल कृष्ण ताणी सुदामाले दाखून तांडून घेतले. ताणी एक घास तोंडाक घालतना ताणे आनी एक घास तोंडाक घालतरी थोडे दिवस कृष्णा लोट गंमताय राबतरी सुदाम घरा भायर सरलो. वाटेर ताका बायल चेडूवाल उडगास येवन रण्णी आयले. तांणी पुरा आशेन राखून बैसलेची. तांकां तर कसं सांगचें. घराले येतना तागेल सान गुडसला जाग्यार व्हडलो बंगलो पळोवन तो भिल्लो. मिगेल बायल आनी चेडू खंय गेलेची म्हूण सुदाम म्हणालो. पळयली वे हांवें मिगेल तापत्रया विशय कसले कृष्णाक सांगिले ना. जाल्यारी ताका पुरो कळ्ळें. आमी केन्नाय देवाक हें दी तें दी म्हूण मागचें अगत्य ना. आमी बरे भक्तीन तागेर उडगास काडल्यारी पुरो. कसं कोरका तें पुरा तोच करता.